सर सिनी kudla वीक्षक प्राणम हांव आसा नॉर्बर्ट मोगाचे न्हू आमचे संगी आसा आमचे मोगाचे साऊथ कॅनडाचे हिरोईनी वेंसिटा डायस ताचे फिल्म आज रिलीज जाला वन अँड ओनली गब्बर सिंग मोगाचे ताचे लागीं आमी दोन उतरां उलया वेंसिटा ह्या कार्यक्रमात तुका स्वागत. देव बरें करूं. वेंसिटा हाचे पयलें तुजी फिल्म आयिल्लें कोंकणींत एक बरें सुपर हिट जालें 100 दीस चल्लें अस्मिताय तशेंच कन्नडा फिल्म येवंक आसा तशेंच आनी मस्त फिल्मां येवंक आसात ताचे मदें एक तुळू फिल्मांत तूं एक्ट केलाय भोव खुशयेचें कित्याक म्हळ्यार आमचे क्रिस्तांवांची आर्टिस्ट मस्त भोवनी आसात जावं पुरो आमचे आतां सेरनोरान्ना जावन दी सोनाल मोंतेरो जावन दी आतां तूं लायनीर तूं एक आसाय भोव खुशयेचें हें टॅलंट तुका कशें आयिल्लें ताजे विशयान दोन शॉर्ट जावन जाय हें टॅलंट कशें आयिल्लें तुका. हें टॅलंट कशें आयलें म्हूण गोत्तुना बट ल्हानपण म्हज्या मम्मीन म्हाका हर एक कॉम्पिटिशन्सार घालां आनी तेन्ना म्हाका कॉन्फिडन्स आयलें आनी म्हाका मुवीज म्हळ्यार लायक एक्टींग करचें म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट ताका मॉडलिंगाक जॉयन जाली आनी मॉडलिंगाक ब्युटी पेजंटाक गेल्ली ब्युटी पेजंटांत एक्चुअली ब्युटी पेजंटाक गेली कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक्टिंगाक येवंक जाय आसलें आनी ह्या एक्टींग फिल्डांत म्हाका कोणी गॉडफादर म्हणनात म्हाका कॉन्टॅक्ट्स नात एक्टींग फिल्डाक कशें येवचें म्हूण म्हाका आयडियाज नासली सो हांवें मॉडलिंगांतून म्हजी जर्नी स्टार्ट केल्ली हांवें आतां म्हाका एक्टिंगांत मागीर आल्बम सॉंग्स केली कोंकणी आनी पुरा आनी थंयच्यान म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तुळू मुवीची. इट इज हर एक आर्टिस्टाक गॉड फादर या गॉड मदर जायचे तुमकां गॉड मदर म्हळ्यार तुमची मम्मींत मम्मीक अशें पिशेपण आसा की एक्टींग करचें कित्याक म्हणून सांगल्यार पिशेपण ना जाल्यार आमकां एक्टींग करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांव इज अ डायरेक्टर जावन गोत आसा एकल्याक ते टॅलंट आसा जाल्यार ताका एक पिशेपण आसता ड्रीम आसता सो मम्मीचे कांय ड्रीम आतां कम्स ट्रू जावन आसा की दुये मुखांत. एक्चुली मम्मीचे काल मम्मी इज अ व्हेरी क्रिएटीव पर्सन म्हणत मम्मी एक्चुली म्हज्या की टॅलेंटेड आसा मम्मी हांव एक्टींग करचें मात्र वचून बट ते पुरा प्रिपेरेशन करचें इतलें प्रिपेरेशन करूंक आसा एक्टींग करचे पयलीं ते पुरा मम्मीनच करचें आनी शूट सेटार मम्मी म्हाका लायक कितलेय घंटे शूट आसले 7 hours शूट आसली 7 घंटे म्हजे वाटूक शूट सेटार आसतात ती सो हांवें खंयचें म्हळ्यार मम्मी म्हाका असली एक ड्रीम आसा हें फुलफील जायचें म्हळ्यार ती तिजीच ड्रीम जावन ती कान घेता आनी ती सपोर्ट करता ती मात न्ही म्हजी ग्रँडमदर आसा म्हजी भयण आसा म्हजो डॅडी आसा म्हजो ग्रँडफादर आसा सगळां ना म्हजी फॅमिली सगळी सपोर्ट करता हाका. वेंसिटा तूं आतां कॉलेज शिकताय आतां हें फिल्मां तूं आतां हें चवथें फिल्म म्हणटाय तुजें शुटींग करचें कशें तूं मॅनेज करताय तुज्या एज्युकेशन तशेंच तुज्या ह्या टॅलंटाचें कशें तूं मॅनेज करताय. मस्त कस जाता मॅनेज करूंक कित्याक म्हळ्यार कितली मुवीज केल्यार एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट एज्युकेशन नासतना कांय करूंक जायना म्हणून सो मम्मीन म्हणलां एज्युकेशन फस्ट कंप्लीट करी जे सायड बाय सायड तुका मुवीज करीत बट कंप्लीट एज्युकेशनसून मुवीज करचें नाका म्हणलां. कॉलेजीन तुका अशें रजा मेळटात की आतां एक मुवी म्हणटना एक 15 दीस जावन 20 दीस या 30 दीस शेड्यूल आसता तुका रजा मेळटा कितें. म्हजी कॉलेज हांव सेंट एलॉयशियस डीम टू बी युनिवर्सिटीन शिकोवन आसा आनी म्हजी कॉलेज म्हाका मस्त सपोर्ट करता आमचो फादर आसा वायस चान्सलर रेवरंड डॉक्टर प्रवीण मार्टिसेसचे तांचे तितलो सपोर्ट म्हाका कोणूय दिवना कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हाका फ्री एटेंडन्स दितात तांकां एक नांव कॉलेजीक अशें मुवीज आयल्यार सो तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट करतात आनी एनकरेज करतात. ओके हांवें गब्बर सिंग आतां प्रिमियर शो पळोवन आयलो मुवी बरी आसा हे चान्स कशें मेळ्ळें तुळू मुवींत कित्याक म्हळ्यार तुजें तुळू आमकां गोत्ता आसता कितलें बरो आसा म्हणून सो कशें एक म्हळ्यार तुका तुळू भास तितली लँग्वेज समान ना जाल्यार बट तुका कशें चान्स मेळ्ळें गब्बर सिंगाक. चान्स म्हळ्यार हांवें फस्ट तशें म्हणलें निवडलें हांव मॉडलिंगाक जॉयन जाल्ली 2019 मिस टीन कर्नाटक आनी इंटरनॅशनल लेवला वचून मिस टीन वर्ल्ड सुपर मॉडल ग्लोबल विन जाली ताचे उपरांत हांवें कोंकणी आल्बम सॉंग्स करूंक स्टार्ट केली लायक एकलेंच तूं मागीर रायनला सांगात आनी एक खंयचें आल्बम सॉंग मस्त पयलें 4 वर्सां पयलीं रही ती आल्बम सॉंग्स करूंक स्टार्ट केली ती आल्बम सॉंग्स करता करतना म्हाका कोणें की म्हाका रेकमेंड म्हजे मम्मीचे नंबर दिला तांकां त्या टायमार आनी म्हाका मम्मी कॉल येयलें मम्मीन अशी उलयली अशी मुवी आसा तुळू मुवी एक फावटी वचून मीट जायचें म्हणून अशें मीट जाता मागीर अशें सिलेक्ट जाली म्हाका कसं तुका तुळू मुवी आनी ते ह्या लेजंड्स सांगात काम केलें लायक अरविंद पुरा टॉप एक्टर्स आसात आमचे तुळूचे सो मस्त खुशी जाली असली एक प्रोजेक्ट मेळटाना. एक तुळू फिल्मांत म्हळ्यार आमचे क्रिस्तांवांचे आर्टिस्ट मस्त उणे आसात एक दोग तेग सोडल्यार आनी टेक्निशियन सोडल्यार मागीर आमचे तुळू इंडस्ट्रींत बारी उणे क्रिस्तांवांचे सो तुका गब्बर सिंग शूटिंग टायमार व्हड व्हडले आर्टिस्ट जावन दी अरन बोळार जावन दी नवीन पाडील वामंजूर तशेंच चोटू आसा मिजोरम सो तांचे चोटू एक्टींग करतना तुका तांचें कशें आहलें तांचें म्हळ्यार पाठिंबो कसो आहलो तुका तांकां तुका एडजस्ट करून हें केलें की तुका या तांचे कशें तांचे एक्सपिरियन्स कशें सांगयतली. ओके एक्सपिरियन्स तो सुपर आहलें कित्याक म्हळ्यार अस्मिताच्या पयलीं एक्चुली शूट जाल्ली ही मुवी म्हजी फस्ट मुवी एक्चुली एज अ लीड शूट जाल्ली म्हज्या लायफाची फस्ट मुवी सांगीत एज हिरोईन जावन हांवें काम केलें ह्या मुवींत सो म्हाका गुतूनातले हे एक्टर्स आसात म्हण टॉप एक्टर्स लायक अरविंद बोळार फस्ट डे शूट आसत म्हाका अरविंद बोळा सर वाटो ताका पळोवनूच हांव स्टक जालें तें
मम्मी म्हाका चेटूक एक्ट करूंक मम्मी म्हाका चेटूक एक्ट करूंक म्हणून मम्मी लागीं सांगून आसा मागीर हांव फस्ट मेळ्ळीं विश केलें मागीर फोटोज बरो काडलो मागीर रेडी जावन अरविंद बोल्डर सरोटूक एक्ट करूंक म्हाका स्क्रिप्ट दिलें हांव स्क्रिप्ट बाय हेड केलें ताचे उपरांत म्हाका सुद्दां बेन दिसलें फस्ट तांचे लायक दे आर एक्सपिरियन्स्ड एक्टर्स तांच्या मुखार फस्ट टायम एक्ट करूंक म्हाका बेन दिसना बट ही वॉज व्हेरी सपोर्टीव म्हण येत तो मात न्ही बोजराचेर जाल्यार म्हाका तांणी बाले बाले म्हूण आपोवचे सेटार तांणी म्हाका आपणाचेंच भुरगें जाल्ल्या बरी ट्रीट करतात सेटार सो म्हाका मस्त कम्फर्टेबल रितीन हांवें एक्ट केलां आनी तांच्या सपोर्ट सगळ्या सपोर्टा वरवीं हांवें बरें एक्ट केलां म्हणून खंडीत जावन तुवें बाल्या म्हणून सांगलें बाल्या म्हळ्यार तुका आय थिंक सो त्या टायमार तूं सेकंड PUC की 17 इयर्स एक पियूसींत आसली हांव PUCंत आसलें बट तें मुवीन स्क्रिनार पळयतना तशें कळना की कळना मस्त बरें जावन आयलां मुवी आतां वेंसिटा एक मुवींत आतां तुमी एक्ट करना आसात आतां प्रोजेक्ट्स येवनूच आसात मुखलें खालें प्लॅन तुजें आतां हांव प्रेझेंटली हांव 3rd डिग्री शिकोवन आसा सेंट एलॉयशियस डीम टू बी युनिवर्सिटींत आनी फ्युचरांत म्हळ्यार मास्टर्स करचें म्हूण प्लॅन आसा सायकॉलॉजींतले जर्नलिझम मास कम्युनिकेशनांत सायड बाय सायड हांव मुवीजांत एक्ट करता म्हण आतां हांव कशें करनासलीं सायड बाय सायड मुवीजूय करता एज्युकेशनूय कंप्लीट करता सो अशेंच एक्ट अशेंच करता म्हणून म्हजें फ्युचर प्लॅन आसा येदोळ पर्यंत आतां मुखलें काही म्हणी आयिल्लें तुका फिल्माची काही रिवील करी तुजी थोडी फिल्मां न्ही थोडे आसा ना ते रिवील करूं नजो म्हूण बट आतां करी येत की थोडी आयल्यान प्रोजेक्टां कन्नडांत आयल्यान आतां फाल्यांत हांव शूट स्टार्ट जाता त्या मुवीचें बट नांव सांगूंक जायना सॉरी बट जावनूच आसात हांवें कित्याक म्हळ्यार मुवी शूट जावंक मस्ट मुवी शूट जातात रिलीज जावनचें कश्टांचें काम कितल्योगी मुवीज शूट जावन रिलीज जावन वतल्यो आसात बट एक मुवी रिलीज जावचें म्हळ्यार आमकां एक व्हड साधन म्हूण येता सो आतांच सांगून मागीर ते रिलीज जायनातलें सो केदाळे पुरो पोस्टर्स भायर पडटा तेदाळेच हांव रिवील करता म्हणून तशें टायप म्हजें प्लॅन जावन दी खंडीत जावन तुका ऑल दी बेस्ट म्हणटा आतां गब्बर सिंग रिलीज जाला आमचो क्रिस्तांव लोक ऑडियन्स आसा तांकां तूं खालें म्हणटा ह्या फिल्मा विशयांत पळयत की ह्या खालें तांच्या विशयांत सांग तूं ओके सो क्रिस्तांव लोकांक हांव हें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार अस्मितायेन म्हाका तुमी मस्त सपोर्ट केला आनी तुमी पाठिंबो दिला आनी तुमच्या आशिर्वादान आमचें फिल्म 112 डेज रन जावन इंटरनॅशनल लेवल गेलां सो तसोच सपोर्ट ह्या तुळू मुवीक हांव तुमचेंच भुरगें म्हणून तुमी चिंतून ह्या तुळू मुवीक तुमी येजे आनी टॉप एक्टर्स आसात ह्या मुवींत कितलें तुमकां हसून हसून पोटान दुखता तितले कॉमेडी आसा ह्या मुवींत बरी स्टोरी आसा आनी फायट्स आसात काल मिक्सचर आसा ह्या मुवींत सो खंयचेय म्हणी इगर्जेन कार्यक्रम जाता ना फस्ट टायम काले करचे इगर्जेंत फस्ट टायम वचून आमी तुळूचें एक नाटक करया म्हणटात आनी तो नाटक पळोवंक हारी हारीनी लोक वता आनी फूल ग्रावंड फूल आसता सो तसो लोक आमचे क्रिस्तांवचो लोक तुमी येवन सपोर्ट करा आमकां तसो कशें तुमी हारी हारीनी तो नाटक पळोवंक येता तुळूचो तशेंच आमची थिएटरांत आसा तुमी थिएटराक येवन आमची मुवी पळया कित्याक म्हळ्यार तुमी थिएटराक येवन आमची मुवी पळयल्यार तें आमकां इल्लेशें हेल्पफूल जाता प्रोड्युसराक इल्लेशें हेल्पफूल जाता आनी ही मुवी कंटिन्यू करीत कितल्याय दिसांक सो तुमी थिएटराक येवन सपोर्ट करा मुवी पळया एन्जॉय करा आनी आशिर्वाद दिया फिल्म पळयलें भोव बरी आसा फिल्म कॉमेडी जावन दी बला 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 शशिकला ल्हानशे एक रोल कॅमियो जावन आयिल्ले आमी तशें ते एक म्हळ्यार प्लॅन नासलें सडनली जाल्लें तें प्लॅन ओके तांचो आसा दयकर सगळे लोकांनी पळयात आनी फिल्म एन्जॉय करा सपोर्ट करा तशेंच वेंसिटाच्या आनी येवच्या मुखल्या प्रोजेक्टाक तुमी सपोर्ट करा देव बरें करूं थँक्यू नॉर्बर्ट